इनिशिएटीव आमी 22 मार्चाक घेतलेलो आनी अंडर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर तेंच्यांनी हो पुराय गोंयांत एक मेगा हेल्थ कॅम्प करपाचो तेंचो इनिशिएटीव राबयिल्लो आनी तितून आमच्या सालिगांव मतदारसंघात जेन्ना हो पिलेन येडोवन हो मेगा कॅम्प जालो तेन्ना म्हाका दिसता खरेंच आमच्या साळगांवच्या लोकांनी भरपूर हेजो फायदो आमकां मेळ्ळो. कितल्योश्योच ओपीडी थंय आशिल्ल्यो म्हणजे खंयची ओपीडी ना अशी न्ही, इच एंड एवरी ओपीडी थंय आशिल्ल्यो आनी हेचो आमचे इनिशिएटीव घेतला म्हणून डॉक्टर राजेश तेंची पुराय टीम GMCचे सुद्दां कितलेशे डॉक्टर थंय आयिल्ले वेगळ्यो वेगळ्यो ओपीडीज आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी असो मेगा कॅम्प एवरी इयर जावचो अशें सगळ्या लोकांच्या मनान येवपाक लागलें आनी म्हाका दिसता जो इनिशिएटीव आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान घेतलेलो तेज्याच तोखणाय घेवपा सारको आनी फुडें वचून फुडें पावल मारून म्हाका दिसता आयज ओपीडी जाल्योच पूण जेन्ना थंय चेस्ने लागलेले फ्री चेस्ने स्पेक्टिकल जे आसा हे लोकां कडेन पावोवपाचें तेंच्यांनी काम केलेलें आसा. आमी अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका दिसता BJP सरकार बरे तरेन आपल्या लोकांची काळजी घेता. आपल्या लोकांची जी हेल्थ कॅर जे आसा हितूनय पावल एवरी इयर म्हाका दिसता एक पावल वयर मारीत एवरी स्टेप चडात आमच्या लोकांक कितले कितें गरजो आसा त्यो करीत आसा. फुडें वचून म्हाका दिसता आयज स्पेक्टिकल सुद्दां हांगा वांटपाचे प्रोग्राम आयज हांगा जाल्लो आसा.